साजाव विवा रे विवा साजाव विवा रे विवा साजाव म्हणा साजाव साजाव गोदावरे वाटांका दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना चल रे पिये रे तू विलो घे रे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्सां कित्याक दोन पावटी येना विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव 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 फुलया बरे बॉय यो मरे तू काय मेळना बापा पुता पवित्र आत्म्या हिंगा आमी एक फामील कशी एकठांय जाल्या आमचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या वाड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ आनी ह्या आख्ख्या काणकोणच्या गांवचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थना मागता सगळे आमचे बाप्पा आणि एक नमन मरे म्हणूया आमचे बाप्पा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संपयू, तुझी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जगदंबानी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन भरले सरस्वो जतें आसा उसरा मरे तूं सदो आनी सुरक्षित पूजेचो भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. साजाव विवा रे विवा साजाव विवा रे विवा विवा रे विवा साजाव घालून उदक नव्यान सोल्याव आयच्या दिसा पडले आमी नको खूंय पावल्याव. चार फुटाची सान्नां केल्यात आनी दुकोर मारला शेजारच्या दुस्मानान पळोवन धाडला. साजाव साजवाव गुंता मरे वाडावता दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना चल रे पिये रे तूं इलो घे रे फाल्यां कांय मेवना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. विवा रे विवा विवा रे विवा विवा रे विवा साजाव विवा साजाव विवा साजाव विवा साजाव साजाव विवा साजाव विवा साजाव साजाव फुलया मरे फुलया मरे. फुलय फुलय घालून उदक नावान सोल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी खूंय पावल्या. साजाव साजवाव गुंता मरे वाडावता दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना. चल रे पिये रे तूं इलो घे रे फाल्यां कांय मेवना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. विवा रे विवा विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव 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 विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव साजाव. म्हातारी कोपेला घालून उदक नावान सोल्या आयच्या दिसा पडले आमी नको खूंय पावल्या. विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव साजाव विवा रे विवा साजाव 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 फुलया मरे बाप विवा रे विवा विवा
सकुता सजाव होले मागोता सजाव गुत सकुता सजाव सगळ्यांक आपयता सजाव गुत सकुता सजाव सगळ्यांक आपयता विवा रे विवा विवा रे विवा विवा रे विवा सजाव फुलया बरे सजाव होले मागोता सजाव गुत सकुता सजाव सगळ्यांक आपयता विवा नाव सांग पयलीं. हांव क्रिस्टन डिसोजा हांव ह्या वाड्या वयलो आनी आमचो पयलीं सावन कावन्सिलर जे ह्या सांजावांक तो पयलो सावन मुखार सोदता करपाक आनी आयज आमकां खूश भोगता हे सांज जॉन दे बातिस्ट हेजे फेस्ता दीस हो वर्सां वर्स हो आमचो धीरज कावन्सिलर आमकां हेल्प बीन करता आनी मुखार आमकां वता बरें हे ही फेस्टिवलां करपाक आनी आयच्या फेस्ता दीस म्हणल्यार आमकां हें बीन बरें दिसता हे सगळे आमी तिनूय धर्माचे लोक एकठांय जावन हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम रावन हे आमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हें आमकां एकदम बरें दिसता आमच्या भितर कांयच ना आमी एकदम एकवटान आमी सदांच रावता आनी अशें आमी रावतले आनी असो आमी जी फेस्टिवलां आमची क्रिस्तांवाची जावं हिंदुवाची जावं मुस्लिमाची ही फेस्टिवलां आमी सगळे तेमगेल्या बीन फेस्टिवलां वचून आमी हें करतले एक मिनट आज आमचो सांगपा म्हळ्यार पयलीं हांव सांत देवा पांय पडटा आनीक तशेंच आमच्या हालच्या संजावा दिसाचे हांव सगळ्या आमच्या वाड्यावयल्या लोकांक परबी दिता आनी गोंयभर लोकांक तशी परबी दिता आनी मेन म्हणल्यार आज एक मोठो उमेदीचो दीस हो म्हाजे खातीर तरी उमेदीचो कित्याक आमचे भुरगेपणाक आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमचे मास्तिमेळा वयले सगळे गाबरू बाब म्हण जुवां बाब म्हण सिलस बाब मानेल बाब लुक बाब आल्बीन बाब हे सगळे जाणटे लोक येताले आमचे घरा तशे संजाव घेवन चार पिराडमान वयताले आनी तेन्ना मुद्दम शाळा चुकून आमचो संजाव पळोवपाक रावताले आनी तेन्ना व्हडलें कांय ना चार पिराडमान ते चार कातर म्हणून वयताले आनी एक आमी नाल्ल दिताले पूण तो नाल्लाचो प्रश्न आसलो एक आपुलकी आसली एटॅचमेंट आनी एक उमेद आसले भरपूर आनी ते कांय तरी आतां लोक पोटा खातीर खंय भायर गेल्ले कारणान हे तितले परंपरा ती चालू उरूंक शकना म्हणटकीर आज हे सगळे आमचे सुकुरबाब आसतले सगळे आमचे रोहितनाल हे सगळे खास करून आमचे बायलो चड फुडें सरल्यो क्रिस्टन आसतलो हेमी आज सगळ्यांनी फुडें सरोन म्हाका म्हणपाक आमी अमून सुंजा करपा जाय आनी बरी गजाल करा तुमी कितें म्हाजे कडच्यान कितें हेल्प जाय तें म्हण तुमकां सदांच आसतलें म्हणजे तेमी सगळ्यांक फुडाकार घेवन आतां ते म्हाका दिसता तें पारंपारीक कितें पातोळ्यो बितोळ्यो तेंगे सगळे बायलांचें करप चालू आसा एक सायडीन आनी आतां तेमी पयलीं म्हळ्यार मांडार वचून रोजार केलें तशेंच मागीर घरघरात वचून पिराड मारतले आनी सांजचे आनी एक प्रोग्राम आसा तेंगेले हेजे फुडें बी हांव तेंगे एकूच कमिटमेंट करता हेजे फुडें तुमी सगळे एकवटान रावाय बरें करान जी आमची गांवची आनी जी गोंयची परंपरा आसा ती राखून दवरपा खातीर म्हाजे कडच्यान जाल्यार पुरेपूर प्रयत्न आसतलो आनी ती राखून दवरपाक हांकांय सगळ्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हणल्यार ही आमची परंपरा आसा ही चालू उरपा जाय फेस्त जावं संजाव जावं आमचो हिंदू धर्मांत शिगमो ह्यो सगळ्यो परंपरा लोक विसरत गेल्लो आसा खरें म्हणल्यार एक प्रत्येक आंगणा वचपा खातीर कितें तरी रिजन आसतलें सगळें एकवटान मेळोन म्हणजे कोणी तरी जाणटेल्यांक कितें तरी विचार खंयचे विचारान ते चालू केल्ले आमकांय खबर ना पूण ते चालू उरचें इतलेंच हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक आनी परत एक फावटी सगळ्यांक हांव परबी दिता आनी फुडल्या वर्सा हेज्याकी बरो संजाव करया हें आज उतर दिता विवा सांजाव विवा सांजाव विवा रे विवा विवा रे विवा विवा रे विवा परबी दिली आनी तेणें सगळें सण सेलिब्रेट करपाक आमकां आदार दिलो आनी वर्सा वर्सा तो एक कावन्सिलर आसा आमकांय बी आमकां जाय आसलो कावन्सिलर असलोच जाय आसली काणकोणाक मास्टर मुळात आनीक ह्या फकत एकच सांगूंक सोदता हांव धीरे देवान सगळें सांगून जालें फकत हांव धार्मीक रीत म्हणल्यार हो सण आमी समजयता कित्याक सांज हांव हो पोटांक आसतना तेणें सांगलें आपणाक बर्थडे दिसा आपल्या बर्थडे सांगनाका म्हूण एक ती परंपरा आसा धार्मीक आनी तेन्ना संवसार बुडयतलो म्हणून आपणे बर्थडे सांगले जाल्यार मागीर ताका आवय सांगता की तुका बर्थडे जावन गेलो म्हूण आनी तेन्ना तो संवसार बुडोवपाक लागता आनी ही परंपरा प्री 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 सांजाव सेलिब्रेशन आख्खी गोंयाक आमी सेलिब्रेट करतात कित्याक ह्या पावसा लागून अशें कित्याक पावस बी आमच्या गोंयाक इंडियेक पसून पावस ना आसलो आनी ह्या सणा निमित्तान म्हाका दिसता हो सण काबार जाता आतां स्टार्ट जाता आतां पावस पडोंक लागला आनीक होच एक तेजो मत की तेन्ना तेका लागून जेन्ना सांगलें ताका आपूण बर्थडे सांगनाका म्हूण आनी ती बर्थडे सांगले नंतर तो पावस घालपाक लागलो आनी कालच्यान पळयल्यार पावस पडत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपन.